आयतारा पिळगांव गांवची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली। मीनाखणी सारमानशेचो रस्तो आणि गावात वाट्या भायल्या लोकांक लागून दिसपट्टे विजेचो आणि उदकाचो सावळो गोंधळ जाल्ल्यान ग्रामसभा बरीच तापट जाली। पळयात पुराय बातमी। मायनिंगेची येरादारी दिसपट्टे पिळगांव वाठारांतल्यान जाल्ल्यान थळाव्यांक खास करून शेतकारांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा। शेतकारांक ह्या मायनिंगेंतल्यान कसलीच येणावळी ना, ती लोकांक दिवची अशें सरपंचान मागला। त्या भायर ट्रक मालक आनी तांच्यो गाडयो लेगीत मीनाखणीत घेनात आनी गांवच्या कामगारांक सोडून भायल्या लोकांक कामाक घेतिल्ल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जालो। आमचे ठरावाचें म्हणल्यार आमी सांगला आमचे जे वर्कर आसा पळय न्हू, वर्करांचो इश्यू तेंच्यांनी आमकां तांकां हेल्प करपाक जाय, बरे भशेन तांकां कामार घेवपाक जाय। आनी गांवांत जी आमची शेतां आसा पळय न्हू, जी शेतकाऱ्यांचे सगळ्यांचे इश्यू थोडे आसा ते आमी सगळे आतां मिनिट्स बुकाचेर बरोवन दवरलेले आसा हांगासर। हांव तेंचे कडेन इतलेंच मागता की तेंच्यांनी ते मिनिट्स बूक आमी तांकां दितले न्हू, तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर पळोवन कितें तरी आमच्या गांवाचो विचार करचो। कित्याक मायन ही सबंद आमकां मदली अशी मिडियम जाग्यार अशी आसा, जशें करून आमच्या सगळ्याच लोकांक त्रास जाता तिजो। नाका ते सद्या आमचे आतां वर्कर आहा तेंचो आनी आमच्या गांवाचे सगळे इश्यू तेंच्यांनी मनान घेवन फुडें कितें विचार करचो। पिळगांव वाठारांत भायले लोक वाडिल्ल्यान गांवांत दिसपट्टे उदकाचे आनी विजेचो आपालिपाप पळोवपाक मेळटा, जाका लागून थळावे फुरियोज जाल्यात। आयकात। गांवांत आतां कितें जाला प्रॉब्लम, घरांय खूब वाडल्या आनी तशेंच हे मायग्रंट आनी हितून लायट आसा पळय आमकां इनपूट आहा लायटीचें ते 220च्या भितून येता, 220 वॅट्स येयना आनी खूब अप्लायन्सीस वयता। आनी तशेंच आमकां नळ जो आमचो टॅप लायन कनेक्शन आसा पळय त्याक डिपेंडंट वाडले हितून, म्हणटकूच ते गरज खूब जाणांक जाय पडटा आनी प्रेशर आहा पळय उदकाचो प्रेशर जाता लो। त्या खातीर आमी पंचायतीक इंटिमेट केलां की जे गांवान मायग्रंट आसा टेनंट आसा पळय तेंचे लिस्ट करा आनी तेंचे लिस्ट आउट करून कितले रूम दिल्या त्या रूम ओनरांक तेंचे कितें ते टेनंट कितें तेंचे चार्जीस ते घेता ते एक रेंट तेंच्यांनी पंचायतीक दिवचे, जेणे करून पंचायत तो पयसो अपग्रेडेशन ऑफ हे टॅप लायन पायपलायन तशेंच हेजो हें करूंक शकता। पिळगांव ते सारमानस रस्त्याचो प्रस्न अजून मेरेन तडीक लागनाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक दिसपट्ट्यो सरकशी करच्यो पडटा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। जाल्यार सरपंचान लेगीत ह्या रस्त्याक लागून येरादारी करप्यांक त्रास जाता हें मान्य करून घेतले। ते भायर रस्त्याचें काम बेगीत चालीक लागतलें अशेंय सांगले। आयकात। ती वाटेक लागून सद्या आमचो प्रोसेस चालू आसा। आमी आतां बेगींतल्या बेगीन पावस सोंपच्या पयलीं ट्राय करतली की कितें तर थंय करपाचें अशें म्हणून आमी फुडें वयतली आनी आमी काम करपाक चालू करतली। तो रस्तो पयलीं मोठो आसलो असो लोक म्हणटा, तो खूब डेंजरस असो गेल्लो आसा आनी तो पळोवपाची परिस्थिती ना। ते उदक इल्लें चड जायत रावता आनी वाट ती बारीक बारीक जायत रावता, जेणे करून तितून ते वाटेन जो लोक वयता पळय आमकां ती लोकांक सारमांचेर वयता जाल्यार ती वाट एकदम बरी सोंपी जाता आनी लोक बरो सेफ पावता, घुंवून वयचें पडना तांकां। पूण आतां त्रास जातालो, आतां लोकांक खूब त्रास जाता। आमी आज ग्रामसभेक होय प्रश्न येयलो की पिळगांवसून सारमानशेत फेरी वचपाक एक आमकां लागच्या लागीं जी पयलीं पासून पुरातन वाट म्हणटा पळय ती वाट आसली आनी रस्तो आसलो। तो रस्तो आतां नियरली गेल्ल्यान जमा आसा, म्हणजे एनकरेजमेंट जाल्लें आसा थोड्यांचें वाटेक, मागीर शिफ्टींग ऑफ स्ल्यूज गेट जाल्लें आसा आनी तेच्या कारणान म्हणजे चलोन जे वयताले पळय तांकां सुद्दां खूब त्रास जाता। त्या खातीर आमी पंचायती कडेन लास्ट ग्रामसभेक मागलेले की तेचे ऑडिट जावचें रस्त्याचें आनी जर ते फायल खंय तर उरल्या खंयच्या डिपार्टमेंटान जाल्यार ती परत काडून परत ती धाडची फुडें आनी जेणे करून हो रस्त्याची वाट जी आहा ती परत रिस्टोर करची। गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।